नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे होकार. दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. आजकाल कांय जाणांनी घरांत कोंकणी उलोवप केला बंद. मूळ गोंयकारांची वळख फक्त भास आनी संस्कृतायेंतल्यान उरपाक शकता तिगून सांगता मुख्यमंत्री सावंत. पोरणे गोंयांतल्या 14 बायस्थळां विशींचे बाय लॉज मांडटले. संसदेत केंद्रान दिल्या उच्च न्यायालयाक म्हायती. संरक्षीत स्मारकां खातीर बाय लॉज आसात. निमण्या पावण्यार मेळ्ळ्या म्हायती. गोंयांत खासगी विद्यापीठां स्थापन जाल्ल्यान गोंयकार विद्यार्थी दितले राज्यांतूच उच्च शिक्षण घेवपाक प्राधान्य म्हणटा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. राज्यात पावसान धरला नेट. हवामान खात्यान येता ते 25 जूनाक राज्यात ऑरेंज अलर्ट केला जारी. पक्षाच्या विस्ताराची येवजण सध्या केल्या स्थगीत. आम्ही काँग्रेसीक करपाक सोदिनात डिस्टर्ब. तांच्या खंयच्याच मतदारसंघात आम्ही करिनात प्रवेश सांगता आमदार विजय सरदेसाय. आणि देशभरात व्हडा प्रमाणात भांगर आणि चांदीचे देंवल्यात दर. भांगर सुमारे 1800 रुपयांनी देंवले जाल्यार चांदीचे दर किलो 7500 रुपयांनी देंवले. बाजाराच्या फुडल्या वाटचालीचेर तिगून आसा गुंतवणूकदारांची नदर. आता खबरो विस्तारान. लोकांनी आपली भास जाणून घेवपाक जाय आणि ती शिकपाक जाय. कांय जाणांनी घरात कोंकणी उलोवप बंद केला. मूळ गोंयकारांची वळख फक्त भास आणि संस्कृतायेंतल्यान तिगून उरपाक शकता अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता. शणै गोंयबाबांचे 149व्या जयंती उत्सवा निमतान आयोजीत केल्ले कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले. राज्यात कांय जाणांनी घरात कोंकणी उलोवप बंद केला. लोकांनी आपली भास जाणून घेवन ती शिकपाक जाय अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता. आपूण कोणाकूच दोश दिना, पूण फाटल्या 60 वर्सांचो इतिहास पळयल्यार गोंयांत जायत्यो नोकऱ्यो गोंयकारांक मेळ्ळ्यो नात. देखून गोंयकारांचेर अन्याय जालो. हाकाच लागून आतां सरकारान कर्मचारी निवड आयोगाचे भरती प्रक्रियेत कोंकणी सक्तीची केल्या अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. भास उरली जाल्यार मनीस उरतलो आनी मनीस उरली जाल्यार संस्कृताय उरतली. ना जाल्यार ती संस्कृताय बी नश्ट जातली. म्हणून भास उरप ही काळाची गरज आसा. म्हज्या स्टाफ सिलेक्शनान जर कोंकणी सक्ती नासली, फाटल्या 60 वर्सांचो इतिहास काडून पळयात, म्हणजे कितले लोक, हांव कोणाक दोश दिना, कितले लोक हे अदर स्टेटींतले भरती जाले ते तुमकां कळटले. ते कशे भरती जाल्या ते हांव वचना. मागीर तो गोंयकारांचेर, म्हज्या मूळ गोंयकारांचेर अन्याय न्हय तर मागीर मूळ गोंयकार जो हांगासर जेचे पुर्वज स्वतंत्र लढ्यात जेंच्यांनी भाग घेतलो तांचेर तो अन्याय नाशिल्लो. गोंयची अस्मिताय दवरपा खातीर ज्यांच्यांनी, म्हणजे आमी म्हणटा की ओपिनियन पोल जालो, म्हणजे भास दवरपा खातीर, राज्य घडोवपा खातीर तांच्यांनी केल्ले डेडिकेशन्स, हाज्या खातीर तेंचेर अन्याय जावचो ना. तर म्हणून तर म्हणजे बरेच जाण म्हणटात की हय, जर कोणाक कोंकणी शिकपाचीच ना, फाल्यां सकाळी ताका फॉरेन कंट्रीनूच वचूंक जाय, ताका फॉरेन लँग्वेजीस, नो डावट म्हज्या लँग्वेज शिकण्याच्या बद्दल केन्नाच दुमत ना. म्हजें तर म्हणणें आसा की भुरग्यांनी चडांत चड लँग्वेजी शिकच्यो, पण मुळावी आपली भास शिकप हें गरजेचें आसा. आनी थंय जर ती सक्ती जावं नासली जाल्यार जे आयज काल कोंकणी घरांत उलयतात तेय बंद जाल्या. निदान केन्ना तरी आपल्याक मातसो गव्हर्मेंट जॉबान वचूंक जाय, म्हणून ती शिकना जाल्यार उलयतात तरी. हांवें म्हटलें की थोड्यांच्या घरांनी आजकाल कोंकणी उलोवपाची बंद जाल्ली आसा. म्हणजे कोंकणी म्हणजे वाचपाची तर सोडून दियात, बरोवपाची सोडून दियात, उलोवपाची बंद जाल्ली आसा. आमी मूळ गोंयकार म्हणून तर आमची वळख दवरतले आसत जाल्यार आमी म्हणटा आमच्या भाशेंतल्यानूच ती उरूं शकता, आमच्या संस्कृतायेंतल्यानूच उरूं शकता. शिक्षकांनी फकत गुण मेळोवपा खातीर कोंकणी शिकोवची न्हय, तर विद्यार्थ्यां मदीं ह्या विशयाची आवड निर्माण जावपाक जाय. अशा तरेन हो विशय शिकोवपाक जाय अशें मुख्यमंत्री सांगता. आयकात. कोंकणी सब्जेक्ट शिकपाक जाय म्हणून शिकूं नाकात. शिकपाक जाय टिचरीनय बी तो फक्त मार्क पडूंक जाय म्हणून शिकोवं नाकात. तो सब्जेक्ट किंवा तो विशय हो तांकां आवडचो, ताज्या बद्दल तेंची म्हणजे आमी म्हणटा क्युरियोसिटी वाडची. हे मेळून जर आमी तुमी शिकयलो, तुमी कसो शिकयता हाचेर डिपेंड आसा. म्हणजे आयजूय बी खुबशे टीचर तांच्या लक्षांत कित्याक उरतात तर त्याची शिकोवपाची स्टायल आनी तांच्या मदीं क्रिएट करपाची क्युरियोसिटी, ह्यो दोन गजाली जर आमी सारक्यो ताका खूब बऱ्या पद्दतीन आनी थोडेशे ताका आमी म्हणटा की आउट ऑफ द बॉक्स गिन्यान दिवपाचो जर प्रयत्न केलो जाल्यार नक्कीच
स्टुडंट्सूय तुमकां याद दवरतले. कोंकणीचें गिन्यान तर खूब बऱ्या पद्दतीन घेवपाक शकले, कारण कोंकणी आज 8व्या वळेरींत गेल्या. कोंकणी आयज गुगलांत पावल्या. कोंकणी आयज जगाच्या फाटीचेर आसा. आमी जर तें खूब बऱ्या पद्दतीन तर आमी शिकले आनी कोंकणीतलें ज्ञान एकदां जर तुमचें क्लियर जालें जाल्यार तुमी खूब फुडें वेगवेगळ्यो भाशाय ह्यो खूब बऱ्या पद्दतीन शिकपाक शकतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पोरणे गोंयांतली 14 दायज थळां संरक्षीत करपा खातीर बाय लॉज संसदेत मांडटले अशी माहिती केंद्रान उच्च न्यायालयाक दिल्या. संरक्षीत स्मारकां खातीर बाय लॉज निमाण्या पावण्यार आसात. ह्या मसुद्याक नॅशनल मॉन्युमेंट्स ऑथॉरिटीन मान्यताय दिल्या अशी माहिती केंद्र सरकारान उच्च न्यायालयाक दिल्या. ह्या क्षेत्रात आतां मेरेन दिल्ल्या सगळ्या परवानग्यांची वळेरी 6 जुलय मेरेन सादर करपाचे निर्देश न्यायालयान चीफ टावन प्लॅनराक दिल्या. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 7 जुलयाक जातली अशी माहिती मेळ्ळ्या. गोंया भायर उच्च शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांक चड करून घरची याद, आर्थीक अडचण, पारंपारीक गोंयच्या जेवणाची ओढ आसता. देखून आतां गोंयांत खाजगी विद्यापीठां स्थापन जाल्ल्यान जायते विद्यार्थी गोंयांतूच उच्च शिक्षण घेवपाक प्राधान्य दितले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी नदरेक हाडलें. ते पारोल युनिव्हर्सिटीच्या ग्रँड ओरिएंटेशन कार्यावळींत उलयताले. म्हाका दिसता जर पारूल युनिव्हर्सिटी सुरू जावंक नाशिल्ली जाल्यार तुमच्या पैकी जेंच्यांनी आज पारूल युनिव्हर्सिटींत एडमिशन घेतलां ताच्या पैकी अर्दे सुद्दां भुरगे हे गोंय सोडून भायर वचपाक सहसा तयार जायना. हय काय ना? गोंयांत युनिव्हर्सिटी आयली म्हणून मना पासून एडमिशन घेवपाक, गोंयांत रावपाक सगळ्या जाणांक आवडटा काय ना? आवडटा जाल्यार तेटा ताळयो मारा मरे. ज्या वेळार प्रायवेट युनिव्हर्सिटी सुरू करपाचो विशय आयलो बरेचशे फावटी बऱ्याच जाणांनी विरोधूय केलो. वाय प्रायवेट युनिव्हर्सिटी वेन देर इज गोवा युनिव्हर्सिटी इज देर, होय विशय आशिल्लो. आनी गोवा युनिव्हर्सिटीच्या अंडर आमच्या कडेन इतक्यो सगळ्यो कॉलेजीस आसा, मागीर प्रायवेट युनिव्हर्सिटीज कित्याक जायी हाजेर डिस्कशन्स जाले. प्रायवेट युनिव्हर्सिटी बिल हांवें असेंब्लींतल्यान पास केलें तेन्नाय बी बऱ्याच जाणांनी ताका विरोध केलो. आनी तें एक्सप्लेनेशन दिता आसतना हांवें ऑलवेज म्हणजे ऑन द फ्लोर ऑफ द हावज आय हॅव एक्सप्लेन वाय प्रायवेट युनिव्हर्सिटी इज रिक्वायर्ड. कारण जो पर्यंत एडवान्समेंट, इनोव्हेशन, टेक्निकल रिसर्च हे जर नवीन स्टडी करिक्युलम्स हे गोंयांत येवपाची गरज आसा. आनी दिस इज ओन्ली पॉसिबल थ्रू द प्रायवेट युनिव्हर्सिटी. अदरवायज गोंयांतलो म्हणजे in directorate of the higher education, which is traditional education we takes with the granting aid colleges with the government and affiliated to the Goa university colleges. हे routine educations हाज्या व्यतिरिक्त आमी नवीन कितें तरी आमकां शिकपाक जाय आनी बरे कॅम्पसीस गोंयांत तयार जावपाक जाय. राज्यात पावसान नेट धरला. हवामान खात्यान येता त्या 25 जूनाक राज्यात ऑरेंज अलर्ट जारी केला. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत व्हड प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आमी आमच्या पक्षाच्या विस्ताराची येवजण सध्या स्थगीत केल्या. म्हयनो सोंपल्या उपरांत ताचेर विचार करतले. आमी काँग्रेसीक डिस्टर्ब करपाक सोदिना. आमी तांच्या खंयच्याच मतदारसंघात प्रवेश करिनात अशें गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. मजगतीं सांग्या पालिकेचो नगरसेवक मेश्यू डिकॉस्टा 27 जूनाक गोवा फॉरवर्ड पक्षात सामील जातलो अशें विजय सांगता. आयका. आमी जे आमचो एक्सपान्शन प्लॅन आसा तो सगळो आमी असो ठप्प दवरलो.
जे आमचे उमेदवार जावपाचे खातीर हे आमी सगळे हो म्हयनो सोंपून जातकच आमी विचार करता. त्या दिसा फादर आल्बानान कितें सांगितलें, ताणें सांगलें की पासियन्स घेया, उगीच ताकतिकेन कितें करनाका. आमी काँग्रेसीक डिस्टर्ब करूंक सोदना. आमी काँग्रेसीचे खंयच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून खोदळ करपाचो आमचे मनान ना. ते करूंक लागले आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन. ते कितें म्हणटात की 40 मतदारसंघात आमी स्ट्रॉंग जातात. सो ह्या बोवाळान ते आमकां डिस्टर्ब करतात, पूण आमी तांकां डिस्टर्ब करचे ना. आमी म्हयनो सोंपपर्यंत रावल्या. म्हयनो सोंपतकर आमी एक कंप्लीट आढावे घेतले, म्हणल्यार एनालायज करतले आमी कशें फुडें वचप तें. आनी तेन्ना आमी तुका डिक्लेअर करता कोण जॉयन जातलो, केन्ना जातलो आनी खंय जातलो. भांगराच्या दराविषयी एक महत्वाची खबर. देशभरात व्हडा प्रमाणात भांगर आणि चांदीच्या दर देंवला. भांगराचे दर सुमार 1,800 रुपयांनी देंवले जाल्यार चांदीचे दर किलो 7,500 रुपयांनी देंवले. अमेरिकेत व्याज दर वाडपाची अपेक्षा आशिल्ल्यान भांगर आणि चांदीच्या दरांचेर दबाव निर्माण जाता. बाजाराची फुडली वाटचाल समजून घेवपा खातीर गुंतवणूकदार संवसारीक पावंड्यार आर्थीक घडामोडींचेर बारीकसाणेन नदर दवरून आसात अशें तज्ञांचें म्हणणें आसा. नुवे वाठारात प्रस्तावित बांधकाम प्रकल्पाची तपासणी करताना तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. सुमार 400 चौखण मीटर प्लॉटाचेर 3 माळयेची 8 फ्लॅटांची निवासी इमारत बांधपाच्या प्रस्तावाक थळाव्या लोकांनी आणि समाज संघटनांनी खर विरोध केला. या प्रकल्पाक लागून येरादारी, पार्किंग आणि थळावी नागरी सुविधा वाडटल्यो असो भंय थंयच्या रहिवाशांनी उक्तायला. पळया. She can use this word. She can use this word. You can use. You can. She can use in my business. She can use. उनके vehicle के लिए. FAR आसा तें आमी तशेंच म्हणलें की ही हॅज टेकन 100% FAR विथ 9 फ्लॅट्स इन दॅट. आनी आमच्या सरावंडींग 10 प्लॉटान 10 घरां आसात आनी त्याच्या एकच प्लॉटान 9 फ्लॅट्स येतात. and which is eventually going for a rent or कोणाक दिवपाचें. but 9 flats on one it's a 400 square meter area. so ताका 100% FAR कशी दिली ती आमी ताका विचारलें नाही. because I heard it there is a PIL on this and new projects with 100% FAR is not approved. And in fact, she also said it could be 120%. So आम्ही अपोज केले कारण आमी उदकाची पयलीच शॉर्टेज आसा. आमी टँकर त्याच्या घरान उदक पावना. टँकर आमकां हाडचे पडटले 1 वर्स पयलीं. उदकाचो प्रॉब्लेम जालो, गार्बेज प्रॉब्लेम आसा, पार्किंग आसा. तो म्हणटा 9 जाणांची पार्किंग आपण थंय करता. 400 स्क्वेअर मिटराचेर 9 गाडींचे पार्किंग कसो करतलो तो. सो आमी अपोज करतले. काल सरपंचांनी तुमी पळयलें, सरपंच आमकां सांगता की वॅलीड रिजन दिया ते अपोज करपाक. आमी म्हळें वॅलीड रिजन की वॉटर क्रायसीस आसा हांगा, गार्बेजी क्रायसीस आसा, बरो सिवेजाचो प्रॉब्लेम जावंक शकता, पार्किंग प्रॉब्लेम जावंक शकता. तरी पण ती म्हणटाली की तुमी वॅलीड रिजन दिया, हांव तो रिजेक्ट करता म्हणून. आनी ती काल ती तशी गेली आनी ती परत आज इन्स्पेक्शनाक येयली. आनी इन्स्पेक्शनाक येतना आमी मॅडमीक आपयल्लो आनी मागीर ते उलयता Inspection is incomplete any which way. Okay. आणि त्याने इन्स्पेक्शना प्रमाणे तांकां लोकांक कितें सांगलां, तुमकां तर प्रॉब्लम आहा, तुम हुंय कोर्टान एप्रोच कराय, आपण हुंय कमिशन हुंय दितले हें सांगलें. मागीर कितें सांगत तें कितें सांगिल्लें, टू गिव द कमिशन्स दिस इज रॉंग बिकॉज वी एज द विलेजर्स वी हॅव आर इंडिविज्युअल बंगलोज सरावंडींग. आनी हें हुंय पयलीं तांकां सांगिल्लें हुंय आम कितें 6 फ्लॅट कितें काटाय म्हूण. मागीर कितें तांकां इन्सॉल्व जाल्यार हुंय 9 फ्लॅट्स काटाय म्हूण. मागीर स्टील पार्किंग कितें आहा. सो तीं कितें म्हणटाय, आमकां सारकें पयलीं सुद्दां उदक येना, आमकां पयलीं सुद्दां लायट सारकी ना, गार्बेज इश्यू आहा, हे सगळे इश्यू आसतना आनी आमकां चड मनशां आहाय, हाल कितें जावपा शकता, भायल्यान ते मायग्रंट आहाय ते अशे भोंवताय थिंगा. सो दीस इज ऑल वॉट दे हॅव पुट अप इन द दीस थिंग एप्लिकेशन आनी ते सबमीट केलोलें. सो ते आतां कितें सांगता, just because you all bought her home to oppose the project, I will see that I give him the permissions. You all challenge in the court, so this is absolutely wrong. Elected representatives should be with the people. Therefore, and tell me one thing,
If she was right and if she was doing the right thing, why would people need me? You are not Why would even they call me? She was doing her duty, then we do not. Tell me. Why would people want to call me? Not only here, anywhere else also. Why would people call me when the elected representatives take the responsibility of the people and do according to the people need? Then why would people want activists or social workers or someone? In the matter of fact, लोकांकू police take on काय? सगळी तर बरी कोण चलताली. We don't need police. We don't need other authorities. We don't have to go to the court. We don't need advocates. कित्याक सगळे सारखे बरें कोण चलत म्हण. Get water here. And this roadway width is not sufficient for this be. It officially may be correct, but You given to complaint to panchayat? yeah, well, and we asked for the plan. ITI we have given yesterday only. चांगला आता रिजेक्ट करतो म्हणून. We have given ITI yesterday only, and today we have given the complaint regarding this. We don't want this. सिटीत जालो हांगा मरे आमगे हिंग पंचायतींक फायल येताय फॉर कंस्ट्रक्शन लायसन्स पर्पसीस आनी खंयचे पंचायती येताय आनी पंचायती पळय त्यो लायसन्सीस पळय मागो येता हिंगा TCPसून अप्रूव्ड जावन येता 60% is the FAR which is allowed in Nuve. But with TCP clearances, they get up to 100% FAR. Now this is a vicinity which is of survey number 40 bar something ma khabar na to kitna survey. Sorry, 10-2 is the survey number. Atinga 1999-2000. 1 minute na. In the year 1999-2000, one Borges family had done subdivision of plots here. And in subdivision of plots जाय in गोरे येयले residential houses येयले. आता पयलीं तेंपा चोयल जाल्यार हिंगा सबडिविजन अलाउड आसलें. बट आतां पळय तूं हिंग उब राव आनी तूं हितींग वयर पळय तो दोंगर आनी हे सबडिविजन म्हणटा ती आमगे हे पंचायतीन केलो ना. It is from when 1999 to 2000. So therefore there was subdivision of plots which have been done here. आता जेन्ना हांव हिंग पळय रिपोर्ट करपा येयलें काल शेड्यूल्ड आसली रिपोर्ट आनी जेन्ना हिंग काल शेड्यूल्ड आसली इन्स्पेक्शन हिंग काल पळय शेड्यूल्ड आसलें ते कालचो एप्लिकंट म्हणटा तो हिंग येवं ना. नुस्तेमारी वेवसायाक संबंधित आशिल्ल्या नुस्तेमारी बोटीची नोंदणी रद्द करपाच्या प्रस्तावित कारवायेचेर दक्षिण गोंय जिल्लो काँग्रेसीन हरकत घेतल्या. संबंधित बोटीच्या दनयाक कसलीच कल्पना दिनासतना कारवाय सुरू केल्ल्याचो दावो करीत संबंधित दनयान नुस्तेमारी खात्याकडेन औपचारीक हरकत अर्ज सादर केला. आज जो भ्रष्ट जुमला पार्टी जी पडे आहा बीजेपी गोंय चलयता ती आज आमच्या गोंयकारां मात्र कोण चिंतना. आख्खे गोंयकार रस्त्यार येता आंदोलन करता तरी आसतना हे कितें उपाय सोल्युशन काडपाक सोदना आनी आख्या गोंयकारांक काबार करपाक सोदता. आयज तुमकां खबर आहा आख्खे गोंयभर लँड ग्रॅबिंग चल्लें आहा. ह्यो जमण्यो लाखांनी स्क्वेअर मिटर हे भायले लोकांक विकताय आनीक हे भायले लोक हे लोदाव कोण उखानी आनी कोण शार्मा वार्मा सगळे येवन आयज आमगेले गोंय काबार करून सारके आतां दोंगर आनी झाडां आनी सगळी इकॉलॉजी आख्खी हालोवन उडयल्या. सो आयज कितें जालो हांव हितू तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव लोकांक सांगपाक सोदितां की आयज हे पळय व्हडले व्हडले मोठे प्रोजेक्ट आसाय 300 फ्लॅटां 400 फ्लॅटां असले प्रोजेक्ट येताय. हे आख्खे गांव आमचे सारके सादारण मनशाच्यान एक फ्लॅट घेवपाक जायनाय. ही फ्लॅटां 1-1 करोडाचे 2-2 करोडाची फ्लॅटां ही आमच्या गोंयकारांक घेवपाक शकनाय. ह्यो आख्खी जमनी काबार मागीर दुसरे लोक हिंगा हाड आयज एक दीस येतलो गोंयकार कोण म्हणटा उरपाना. गोंयकार काबार जावन हे भायले लोक आमी तांकां सर म्हूण तेंचे कडेन वचपाक पडटलें. हे मुख्य धुनो आसतना हे आयज सरकार हे पळय कितें करता हे आमच्या गोंयकारांक सारके काबार करून उडयतलो. आतां निमणी म्हळ्यार लँड ग्रॅबिंग जाता आमच्या बोटीकारांचे हे आमच्या फिशरमॅनाचे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन हे आमचे फिशरमॅन म्हणजे आमचे ल्हानपणी आमचे सदां चल्ले आसा हे बिझनस फिशरमॅनाले. आज ते काबार करपाक सोदताय. SIR प्रक्रियेंतल्यान जांची नांवां भायर आयल्यांत ती नांवां परत फॉर्म 6 वरवीं रोलाचेर आस्पावन घेवपाक सुरवात जाल्या. देखून ह्या बाबतींत कोणाकूय जर कसली अडचण आसत जाल्यार तांच्या खातीर खासा काँग्रेस पक्षान खासा एक हेल्पलायन नंबर जारी केला. तांकां मजतीची गरज आसा तांणी 7875833833 ह्या फोन क्रमांकाचेर संपर्क करचे अशें आवाहन आमदार कार्लोस फेरेरान केलां. आजचो प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतात कित्याक आमी एक हेल्पलायन लॉन्च केला काँग्रेस पक्षांनी. SIR जालो तो
ते प्रमाणे लोकांचे नाव डिलीट झाले वोटर लिस्टाचे. थोडे नाव डिलीट झाले ते मेलिशियसली डिलीट केल्ले. थोडे ऑपोजिशन पक्ष आनी स्पेशली BJPचे BLA पासून लिस्ट दिल्ले लोकांचे नाव काडपाक हांव तें दाखयतलो. आनी आमचे लोकांचे नाव डिलीट जालो आसात. तिसरे की आमचे लोकांचे नाव काडले ते थोड्या लोकांनी अपील घायल्लो तो कलेक्टरान अपील अलाव केलो तो ते अपीलाची ऑर्डर आयली तेगे नाव रिस्टोर करूंक जाय म्हणून इलेक्टरल रोलाक. आनी हांवें आयकलां की ERO आसात ते त्रास करतात लोकांक आनी हांव तेजे पासून लोपा वयता. पयले आमचो एक हेल्पलायन तो हेल्पलायन आमी नंबर हांव तुका सांगता 7875 83 38833. रिपीट करता 7875 833 833. सो हो नंबर हांव धाडटलो तुमकां. सो दीस वील बी द हेल्पलायन. हो हेल्पलायन ओन्ली फॉर WhatsApp मेसेज धाडपाक. मागीर ते मेसेज आयली तेन्ना आमी डिस्कस करतले खंयचे रेलेवंट बूथ कोणाक लागता आनी ती टीम मागीर तांकां कनेक्ट करून तांकां आदार दितले. मडगांव कोमा वाठारात शाळा सुटपाच्या आणि भरपाच्या वेळार सदांच व्हडा प्रमाणात येरादारीची कोंगणी जाता. ह्या ल्हान वाठारात जायत्यो शाळा आनी महाविद्यालयां आसात. ताका लागून आपल्या भुरग्यांक इश्कोलाक सोडपाक पालक येतात. देखून येरादारीची कोंगणी जावन पालकांचे हाल जातात. रस्तो अशीर आशिल्ल्यान हो प्रश्न निर्माण जाता. देखून वाठारात पुलीस तैनात करपाची मागणी पालकांसयत थळाव्यांनी केल्या. Now at Kaumba, and we are at this railway gate crossing. So we have at least 4 to 5 schools in the radius of 200 meters, and all the schools leaving at the same timings. That's between 12:15 to 1:30. And this is causing a lot of nuisance here to come in. Even if you need to pick your child at 12:15, people here are reaching out at 1:30, since there are no police, traffic police here deployed here. No personal traffic personals around here this area, and people are just moving in any direction. And when the railway gate is closed, there is flow of traffic from 4 directions. Like there are people using even the ground adjacent to the railway crossing and moving their vehicles even from residential areas. So this is causing a lot of problems to even pick and drop children now. And there is no initiative that we see that has been coming up from the now. It's been almost a month that schools have begun, but this is the same story every day. our माय झाले का ट्रॅफिक नो ट्रॅफिक पुलीस आणि ते AI कॅमेरा घात म्हणटाय आणि स्ट्रीमलाइन करताय आणि हिंगा आता 1 hour 20 minutes people are stuck here. I think where are the traffic cops here? तो हुया पुलीस हुया रे ट्रॅफिक. तुम्ही AI कोत म्हणताय ते तुम्ही AI जर हे पण सारखे कराय मरे. AI is not a solution. You have to, cops has to be on the road, on the bottleneck. आता इतलो इतू आता पळय मुखार पळय आता 1 hour 20 minutes we are stuck. लोयला फाटल्यान गेले दामोदर कॉलेजी फाटल्यान मागीर तुमचे आमचे स्कूल आहा ते and it is a big traffic mess. I think we should deploy the people and not allow heavy vehicles also. See, that school is an old topic. School mutta सदांच ते आसतले. It is certain time हे जाता. Certain time स्कूलाचे ओपनिंग टाइम स्कूलाचे फिनिशिंग टाइम. हांव म्हणटा तुमी हुया हाय पुलीस हुया हाय. Where is the traffic police? They know there is a problem here at this time. Where are you all? फकत ऑफिसान बसून चलन दिताय. That is not a solution. Solution is to be here. So I am requesting आता कितली पेरेंट्स आहा भुरगीं आहा आनी एक वर गाडयेन भितर. That is my request. सावड्डे वाठारांतल्या जुवारी पुलाचेर लोकांचो जीव सोंपोवपाच्यो घडणुको वाडत आशिल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण जाला. ह्या घडणुकांचेर आळाबंद हाडपा खातीर पुलाचेर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करपाची मागणी वाडत आसा. हे संदर्भात कुडचडे उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगेच्या उपायुक्ता कडेन गरजेचे सुरक्षा उपाय बेगोबेग चालीक लावपाची शिफारस केल्या. पळयात साहेब, तुम्ही पळयलां आसतलें की प्रत्येक गोष्ट जेन्ना हांगा जे सावड्डे पुलार ज्यो घटना घडल्या फाटली 1 वर्साची लोक जम मारतात आनी खंय तरी थोडे मानसीक तणावा खातीर ह्यो गोश्टी घडटात. पूण थंय खंय तरी ह्या पुलाक सेफ्टी दिवपाची गरज आसा. जी नॅट आसा ते खंय तरी बारल्या मनशाचे विचार चेंज जावंक शकता. आतां तुमी पळयलें आनी जेन्ना जम मारता पयलीं डिपार्टमेंट
जे स्टँड बाय आसता आनी रेस्क्यू ऑपरेशनां वयता ते तुमी वयतात. आतां हेका लागून तुमी मुखाल्ली जी ऑथॉरिटी आसा हेजे बद्दल कळयलां, कितें केलां, लेटर दिवन ज्यो गोश्टी घडटा ते स्टॉप जावपाक जाय. पयलो म्हणल्यार हो जे ब्रिजा बद्दल तुमी विचारता आमकां सावड्डेचो, तो ब्रिजाचे जे सायड रेलिंग्स आसा तेजी हायट खूब कमी आसा. इजिली खंयचोय एक मनीस इजिली ताजेर थंय चडूंक शकता, एडल्ट मनीस. आनीक दुसरी म्हणल्यार इजी एक्सेसिबली जाल्लो आसा. आतां आमी पळयलो जाल्यार लास्ट 6 म्हयन्याक जो आमी रिकॉर्ड काडला ताजी थर्ड केस आमकां हेजी ड्रावनिंगाची जी आमी बॉडी हें केला रिट्रायव. सो अश्यो ह्यो केसीस जायत आसा. फाटल्या जर 2-3 वर्सांच्यो काडल्यो जाल्यार ती 6वी जातली दिसता म्हाज्या हिशोबान. आमी हेजे बद्दल डेप्युटी कलेक्टर सांगेम हांकां आमी एक लेटर केला ऑफिशियली, आनी आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की जे लायन डिपार्टमेंट्स आसा, जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा, तांकां बेगीच्या बेगीन डायरेक्शन दिवचें की ताका एक हायटेड रेलिंग ज्या हेणे कितें आसा की कोण कचरोय उडोवपाक पावचो ना. आनी सेकेंड म्हणल्यार अश्यो इन्सिडंट लोक जे इजिली वचून जंप करता, एटलिस्ट खंय तरी कितें तरी एक प्रिकॉशनरी मेजर, आमी अशें म्हणना की 100% कितें जातलें, पूण एज अ प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून तेजी खूब गरज आसा. आवतीन मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्या लागसार अस्कीत व्हड झाड पडून आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकारांच्या इलेक्ट्रीक गाडी सयत उबे आशिल्ल्या 2 गाडयांचें लुकसाण जालें. सुदैवान घडणुकेत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. पळयात. गाडीचं झाड पडलं सीएमाक मेळपा गाडी आम्ही मेळपा येयल्ले सीएमाक आमचे डेलिगेशन गाडी आमचे भावाची गाडी म्हणजे 70 तालुक्याच्या अध्यक्षाची गाडी झाड पळोवया गेलं त्याचे किती म्हणटाले त्याचे किलोमीटर म्हणटाचे ते कोणाच्या हाती असले कोण आसलो गाडीन कोण गाडी पडलो कोण गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.